हांगा मेन बेसीक प्रॉब्लम म्हणटा तो लॅक ऑफ पार्किंग स्पेस. जो पर्यंत पार्किंग जाग्याची सुविधा जायना तो पर्यंत हो प्रॉब्लम वाडत वयतलो दिसान दीस. कित्याक म्हापशान म्हज्या म्हायती प्रमाणे अरावंड 1200 न्यू व्हेकल्स रजिस्टर जाता एवरी मंथ. इतल्यो गाडयो ह्यो रस्त्यार येता तांकां आमकां पार्किंग जागो आमकां तितलो मेळना. तितून मागीर पार्किंग जाग्यान आमकां जे वेंडर्स आहा भाजी घेवन बसता, फ्रुटां घेवन बसता, कपडे घेवन बसता आनी तरेतरेचे वेंडर्स येता ते पार्किंग एरियान बसता. ताकाय लागून पार्किंग जागो जो आसता आहा आमचे कडेन तो पासून आमचो कमी जाता आनी लोक मागीर कितें करता जो बाजारांत येता तो खंय गाडी पार्क करूंक प्रयत्न करता. पूण आमी हो प्रॉब्लम जावचो न्हू म्हणून आमचे स्टाफ वगैरे चालूच आसता बाजारांत आनी क्लॅम्बिंग करता गाडयो डबल पार्किंग करता तांकां. आनी टू व्हिलर आहा तांकां आमचे लिफ्टिंगाक आमचे गाडी ना पूण आमी तांकां चॅलेंज करता म्हणजे चालू आहा. कित्याक तें करिना जाल्यार आमचे मागीर सामकोच रोड बंद जातले आमकां भोंवूंकच मेळचें ना. ताका लागून ते चॅलेंज आमी इन्फोर्समेंट चालू दवरचें पडटा. पण आता तुम्ही म्हटलं पळय ती भाजीवाले बीन मदीं पार्किंगेन बसता तेच्या खातीर तुमी म्युन्सिपालिटी बीन मिटींग घेतली तांकां लिफ्ट करचें तर बसपाक म्युन्सिपालिटीक आमी लेटर करून गेल्ले आसा. कितें रिस्पॉन्स काय येवना? ना.